मंगळारा पणजे आझाद मैदानार जीवरक्षकांचे एका दिसाचे लाक्षणिक उपोषण जाले। 7 दिसां भितर जर पर्यटन विकास महामंडळ वा खात्या अंतर्गत जर आस्पाव केलो ना तर व्यापक आंदोलन करपाचो जीवरक्षकांचो इशारो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी तांकां सपोर्ट करताले सामके फुल फ्लॅज। हानी बोवाळ करचे पयलीं आमी हांचो बोवाळ आमी इश्यू केल्लो की हांकां कांय सुविधा आनी जो पेमेंट खरो दिवपा जाय आशिल्लो तो ना। पेमेंट आशिल्ल्यान लोकांक दाखयलें हांकां सांगताले की आमकां पेमेंट येवना म्हणून। हांकां ज्यो सुविधा ज्यो बेजीक सुविधा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सुविधा हांकां प्रोवायड केल्यो वचनाशिल्ल्यो। तेंची सेफ्टीच पयलीं सारकी नाशिल्ली। हांकां सेफ्टी सुद्दां तें नाशिल्लें, उदक पिवपा नाशिल्लें, वॉकी टॉकी हांकां जो दिवपा आशिल्लो तो नाशिल्लो। ते लायव्ह स्ट्रिमींग जावपाक जाय आशिल्लें। एक सेंटराचेर सगळें कितें चल्लां तें थंय एमर्जन्सीचो बुडोन येता ते बुडोन एक तांकां शॉक ट्रिटमेंट दिवन तांकां रिकवर करपाची जी मेकानिजम आशिल्लें तें तेंचे कडेन नाशिल्लें। तेंचे कडेन इमिजिएटली शिफ्ट करपाक जाय त्यो मेकानिजम आशिल्ले तें मेकानिजम कंडिशन आसा पूण तेणी केल्ली ना। दुसरें तें कंडिशन आसा की ह्या हितूंक 90% गोंयकार तेणी घेवपाक जाय। आयज ते हांकां धमकी दितात की तुमकां आमी काडटले आनी ते भायले कोण तरी घेवपाक तेणी कॉमेस केल्ले आसा। तांकां कॉस्ट कंडिशन तेंचे जे आसा टेंडराचे ते क्लियर सांगतात की 90% हे गोंयकार आसपाक जाय भितर। आनी जे भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांनी काम केल्लीं थंय आसा त्या भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक आमी दिवपाना। कारण ते बेजिकली तेंचें काम चल्लें तें इल्लिगल चल्लें। तेंची सगळ्यो इल्लिगलिटी आसात त्यो आमी एक्सपोज केला। आमकां 3 दिसांचे टायम दितात, तुमी हांकां एब्जॉर्ब मंत्रिमंडळांतलो एक मंत्र्यानूय सांगलेलें आसा। हे फक्त आमी बोवाळ मारताले इतलेंच न्ही, एक मंत्र्यान सांगलेलें आसा की हांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर गव्हर्मेंटान एब्जॉर्ब करचें आनी ते हेजे तांकां चलोवचें। सो आमी तो डिमांड पयलींच्यान मागताले आनी विजय हो आमच्या गोंयकार भुरग्यांचो जातलो। आयज आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक हांगा आयिल्ले पद्दतीच्यो सगळ्या गोंयच्या 40 आमदारांक आमी निवेदनां दिल्लेली आसा। आनी हे जे निवेदनां आमी दिल्लेले आसा हे जे गोंयची जी हायेस्ट लिगल बॉडी जी आसा लेजिस्लेचर एक्झिक्युटीव ज्युडिशरी आमी म्हणटात। ज्युडिशरीचो मार्ग आमी अजून आपणावंक ना, परंतु आमी एक्झिक्युटिव्हच्या लेवलार आतां पर्यंत ही आमची फायट चालू आसली। हे कामगार जे आसा हे जे लायफ सेविंग गार्ड जे आसा जे मोठ्या प्रमाणात गोंयान येणारे जे टुरिजम आणि ते टुरिजमातले जे सगळे जे पर्यटक जे आसात हे पर्यटकांचे लायफ वाचोवपी हे लायफ गार्डांक तांकां न्याय मेळपाक जाय। तेंचेर जो अन्याय अत्याचार आणि तेंचेर अनन्य प्रकरणी तेंचे जे टॉर्चर चल्लेले आसा, छळवणूक चल्लेली आसा ती थांबपाक जाय। आणि त्याच बरोबर तांकां कामगार विशयक ते एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड तेंचे बेनिफिट्स आसा, मेड बी देअर वेजीस, मेड बी देअर PF ISIचे सारखे म्हणजे तेंचे जे इन्शुरन्स रिलेटेड तांकां जे बेनिफीट मेळपाक जाय, तेंचो बोनस मेळपाक जाय, तांकां VDA मेळपाक जाय आणि जायत्यो बाकीचे अलाउन्सीस तांकां मेळपाक जाय। आणि त्याच बरोबर तेंचे लेबर वेलफेअर म्हणजे तेंच्या कामगारांचे कल्याण आणि कामगारांचे जे कुटुंबीय आसा त्या कुटुंबियांचे कल्याण जावपाक जाय अशे जायत्यो मागण्यो घेवन हे कामगार गेली कितलेशेच वर्सां रस्त्यार हांगासर आयिल्ले आसा। आणि ह्या सत्याग्रहाचोच भाग म्हणून हे निवेदन आमी सगळ्या म्हणजे 40 आमदारांक आमी सर दिल्ली आसा। काही जण आमदार उरलेले आसा तांकां दिवप हे आता थोडे दिसान जातले। आणि त्याच्या नंतर 40 आमदारांच्या मतदारसंघान संपूर्ण गोव्यान वचून कानाकोपऱ्यान वचून हो जो विषय जो आसा आमी जनतेसमोर मांडटलो। आणि जर आमकां हे 40 आमदार जे जनतेन निवडून दिल्लेले ते जर न्याय दिवं शकले ना, हे 40 आमदार जर आमच्या सरकाराक समज जर पटोवन दिवं शकले ना जाल्यार आमदारांच्या पेक्षा सुपेरियर जी बॉडी आसा जनता, या जनतेच्या दरबारान वचून रस्त्यारच आमचो दरबार भरून आमकां न्याय मागचो पडटलो। आता ही सर्व्हिस प्रोटेक्ट जातली जाल्यार पयली म्हणजे ही दृष्टी कंपनी पळय आसा तिजो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो स्क्रॅप करचो। ऑलरेडी त्याचो टेन्युअर सोंपलेलो आसा आणि सरकारान हो 3-3 म्हयने करून तांकां टेन्युअर वाडोवन दिवचो न्ही, टोटल तो स्क्रॅप करचो हो आमचो पयलो डिमांड आसा। आणि सेकंड डिमांड म्हणजे हे सगळे जे भुरगे आसा हे गोंयकार भुरगे आसा आणि ही सर्व्हिस आसा ती एसेन्शियल सर्व्हिस आसा, ही परमनंट सर्व्हिस आसा। त्याच्या लागून सरकारान हांकां डिपार्टमेंटाच्या अंडर जावं आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशन आसा त्याच्या अंडर तांकां घेवन तेंची सर्व्हिस आसा ती प्रोटेक्ट करची आणि सरकारान सगळी जबाबदारी ह्या लायफ गार्डाची घेवची।